किधर बाब येवकर तुका नमस्कार. आज होलवाडा पिलेन हांगा तुम्ही मिटींग घेता प्रतिसाद बरो दिसता झेडपी इलेक्शनाची तुजी कॅम्पेनिंग कशी चल्ल्या आम्ही म्हाका दिसता आतांच न्ही जाल्यार गेल्या 1.5 म्हयनो कंटिन्युअसली कॉर्नर मिटींग घेत आसा. आम्ही जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे ऑर्गनायझेशन म्हणटा तेन्ना ऑर्गनायझेशन आनी जे कार्यकर्ते आमचे आसा त्याच्यात बळाचेर आयज म्हाका दिसता पार्टी जी आसा ही जगातली नंबर 1 पार्टी झालेली आसा आणि ते कार्यकर्ते कंटिन्युअसली डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा, कॉर्नर मिटींग चालू आसा आणि कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या खूप पयलीं सो हे म्हाका दिसता हेजो खूप फायदो आमकां जाला आणि कंटिन्युअसली आमी सगळ्यांच्या लोकां कडेन पावल्ले आसा. आमी म्हाका दिसता एकूच भारतीय जनता पार्टीचे एकूच कॅन्डिडेट आसतली आणि कार्यकर्ते आसतले ते डोर टू डोर 100% आम्ही कंप्लीट केलेले आसा. आमी 100% कंप्लीट करून आता ऑलमोस्ट 60-70% आमी इलेक्शन कार्डां आसा ती सुद्धा आमी पावयल्ली आसा. म्हाका दिसना आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी ती कार्डां बीन आसता इलेक्शन ती खंयच्या घराक पावयतली म्हणून. सो भरपूर लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. जी कामां केल्या संदीप बाईन थोड्या लोकांक ती कामां दिसना तर ताका लागून तांकां बुकलेट दिल्या हे घराघरांनी दिवन तांकां कळपाक लागून. सो ती बुकलेट तेंच्यांनी घेवन वाचची. काल एकट्यान कोणें स्टेटमेंट केला की बेश्टेच घातल्या म्हणून जाल्यार ते फोटो पळया हेजेर कितें कामां केल्या ते आनी ते जाग्यार वचा आणि आमी रॉंग घातला म्हणून सिद्ध करा. म्हणजे आमी काम करता आसतना आमी ते फोटो घातल्या म्हणून सिद्ध करा. म्हाका दिसता जर तुमकां हे जाता जाल्यार भास जाता जाल्यार तर म्हाका दिसता गरज आसा की आमी जी कामां केल्या आणि आमी ते रिपोर्ट कार्ड म्हणून आमी घेवन ते म्हणजे एवरी डोर टू डोर गेल्या एवरी घरान ते आमचे बुकलेट पावल्ले आसा आणि बरो प्रतिसाद आमकां लोकांचो आसा. भरपूर सपोर्ट आमकां तिनूय सगळ्या सायडीच्यान तुमकां युवा मोर्चाचो युवा सगळे आसा त्यांचो सपोर्ट आसा. आमकां महिलांचो सगळो सपोर्ट आसा आणि आमकां एवरी घरांतल्यान आमकां सपोर्ट आयिल्लो आसा आणि मॅक्झिमम वोट म्हाका दिसता आमी तुमी जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना आनी एकदां आमी परत इंटरव्यू करुया आणि तेन्ना हांव तुमकां सांगता की मॅक्झिमम वोट आमी दोन्ही सिटाक आमी म्हणजे जिल्हा पंचायत रेस मागूस आणि जिल्हा पंचायत सुकूर ही दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमचो लागता हे दोन्ही हितून आमी मॅक्झिमम वोट घेवन आमी जिखून येतले. तुझे जे क्रिटिक्स आहात ते ह्या दिसांनी सारखे खुबशे सोशल मिडियाचेर घेवन म्हणटात की खुबशी कामां केदारान करूना आणि झेडपी मेंबरांनी करूना अशें तुवें आतां म्हटलें पूण हांव अजून सांगूंक सोदता तुका की उदकाचो रस्त्याचो इश्यू हो मेन तांणी घेतला ताजें कितें म्हणून ना हांव आणि इलिगल कन्स्ट्रक्शन हो एक आनीक एक व्हडलो इश्यू पळय ताका जर दिसता तर एकटो तो उलयता पळय तो एक्टिविस्ट म्हणून आरडी तेजे पोटूच तेजेर चलता इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर तो वचून सगळ्या कडेन सांगल्या गेल्या फावटी कंप्लेनी घालीत आसता आणि कंप्लेनी खंयचेच एक लॉजिकल एंडाक व्हरना तो घातले कितें घेतले हेंचे कडेन कंप्लेनी फाटी घेतल्यो आणि बूक वाटले नाल्ल वाटले हे सगळे काम करता तो हेच्या पयलीं हांवें सांगलेलें आसा. ताका इलेक्शनाचो रिजल्ट येतकूच ताका भासना पळय तो खंयच्या तो भितूंतल्यान भायर सरतलो. हांव आनी एक ताका सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान की जे तेंच्यांनी पयर आमच्या निल्ला गांवांत आमचे लोक आयिल्ले ताका सपोर्ट दिवपाक आयिल्ले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक हे सगळे लोक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्यान आमकां सपोर्ट दिवपाक निल्ला आमी सगळे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आयिल्ले आनी तेणें जे उतर यूज केला ते दिसा की गिरीचो कचरो हाडला म्हणून खबरदार ताका सांगता हांव हो कचरो तुमी म्हणटा गिरीचे म्हाजे वोटर आमच्या प्रेमान आयिल्ले आसा आमी त्या लोकांची कामां करता आणि आमचे संबंध आमचे बरे रिलेशन तेंचे कडेन आसा आणि पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करपाक लागून पॉलिटिकल पार्टीचे आशिल्ले आणि आमचे सामान्य लोक आशिल्ले तेणें तो उतार पळय यूज केला हेणें गिरीचो कचरो हाडलेलो ताका हांव आनी एकदां खबरदार म्हणटा तुमी जर आनी एकदां ह्या दारांनी तेंच्या वचचें पडटलें तुमकां कित्याक हांगा इलेक्शन काबार जावंक ना हेच्या फुडें तुमकां वचपाक जाय गिरी गांवांत आणि गिरीचो कचरो जो म्हटला पळय हांव तुमकां सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान तेणेन सगळ्यांच्या फुडें येवन क्षमा मागची लोकांची की गिरीचे लोक हे स्वाभिमानी लोक आणि बरे लोक आणि तेणे जो उतार ताणें यूज केला म्हाका दिसता म्हणजे इम्पॉर्टंट गजाल हांव तुमच्या नजरेन हाडूंक सोदता कित्याक ताच्या मागीर म्हाका हो टॉपिकाचेर काय उलोवंक मेळना. म्हणजे एक म्हण आसा जिबेक हाड ना म्हणून कितेंय उलयता तो मर्यादान उलय कित्याक तुमी परते ह्या लोकांच्या दारांनी तुमकां वचपाक जाय. कॅन्डिडेट जो तुमकां आमकां इलेक्शनाक आर यू हॅपी विथ द कॅन्डिडेट तुका जाय तसो कॅन्डिडेट मेळ्ळो पार्टी डेफिनेटली म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सगळे विचार करून तेंच्यांनी तिकेट दिलेली आसा. सगळ्या हितून जेन्ना कॅन्डिडेट कितें एकूच आमी हे करूंक ना आमी 4 नांवां धाडलेली आणि ती 4 नांवां कन्सिडर करून म्हणजे सगळ्या कडेन तेंच्यांनी सर्वे करून ज्या सर्वेन कोणाचें नांव वयर येता त्या सर्वेन तांकां तिकेट दिलेली आसा आणि आमकां गॅरंटी आसा सामकी की आमी 1 सायडेड म्हणजे मॅक्झिमम लीड घेवन आमी हो सीट जिखतले म्हणून. बरी कॅम्पेन चालू हा आमच्या अंडर लिडरशिप ऑफ आमचो लाडको आमदार केदार बाब आमचे आदले झेडपी संदीप आणि माझे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि हांव डेप्युटी सरपंच हा पियणचो मॅक्झिमम पंचायत मेंबर आमच्या वांगडा हा सगळे आमच्या विलेजी लागता पळय सगळे पंच मेंबर सरपंच आमच्या वांगडा हा
सो ऑब्विसली हे सगळ्यांचो सपोर्ट आणि आमचे कार्यकर्ते जे महिला वर्ग मोठ्या संख्येत युवा जी शक्ती आमच्यो हा ह्यो आमच्याकडे आहा, आमच्या रेशमा बांगडा आहा सगळे आणि डेफिनेटली हो सीट आम्ही 5,000 अबाव लिडान येतले. तितून डे वन आम्ही सांगलेले आहा सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे एक जोश असता. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणजे जोश बरी उर्बा भरा काम करता सगळे. आपले इलेक्शन आपण कॅन्डिडेट कशे रावता ते रेशमाबाई अशा कॅन्डिडेट म्हणून आपण सगळे कॅन्डिडेट अशा पक्षाक लागून काम करता. हे सगळे तळागाळातले आम्ही वयर सरलेले सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता एकच उद्देश हा आमचो भारत देश विकसित करप, नरेंद्र मोदीचे हात बळकट करप, तशेंच आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे हात बळकट करप आणि तळागाळांतल्यान काम करप. संदीप बाबान भरपूर कामां ह्या वाठारांत सगळीकडे केल्ली आहा. तेका ज्या मायापोटी प्रेमापोटी लोक येता आमच्या आमदाराची खूपशी कामां बरी बरी ह्या वाठारांत जाल्ली आहा. तशेंच पंचायतूय बरे हितून काम करता. एक आमच्या ओपोजिशनाक सांगूंक दिसता ते खंय तरी एक 10 बोडकां खंय तरी भोंवता ती मेजून 10च्या वयरूय कोण आसना पूण तितून ते चडशे टिका करता पंचायतींचेर. अरे बाबा हे झेडपी इलेक्शन म्हणून तांकां कोणी तरी सांगपाक जाय दारान येतकूच ते पंचायतीन हे केलें पंचायतीन. अरे झेडपी इलेक्शन तुम्ही कितें बरें केलां पळय त्या लोकां फुड्यान दाखयात. आमी आमचो कसो रिपोर्ट कार्ड थेयला लोकां फुड्यान तसो तुम्ही कितें बरें केलां पळय 4 गोश्टी तुम्ही कितें बरें केल्या म्हाका दिसता कांय बरें करूं ना म्हणून कांय उलयत ना तुम्ही. कितें बरें केल्ल्या लोकांक सांगपाचें बाबा हे गोश्टी केल्या फक्त क्रिटिसायज करप कोणाक कचरो म्हणप कोणाक आनी कितें म्हणप हेजेरूच ते राजकारण करूंक सोदता. हे आनी तुम्ही ती बोडकाय वाड्यान कितें आहा ती सुबेज लोक घेवन बाबा तुमकां खरोच सपोर्ट आहा लोकांचो जाल्यार ते तुमकां सपोर्ट ना कामात करिना इलेक्शन येतकूच तुम्ही फुडें सरतात. आमचे कशें आमचो रिपोर्ट कार्ड सगळे कार्यकर्ते सगळे आमी जोशान काम करता कित्याक आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आमकां लोकांची मतां मारता आमकां त्यांचो प्रत्येक एक मत जे इम्पॉर्टंट असता तांकां लागून ह्या वाठारान सगळ्या वाठारान कामां करप. हांगा साईबाबाचें देवूळ आहा तेका आमी भरपूर तेका डेव्हलपमेंट केल्लें आहा. सराउंडींग तेका सगळे ग्रेनायट घालून दिल्लें आहा, स्टेज बरी करून दिल्ली आहा, मागीर वयर शेड केल्ली आहा कित्याक बरे हांगा नाट्य कलाकार आहा, बरे फुगड्यांचे ग्रुप आहा तांकां खंय तरी आमी सोय थंय करून दिल्ली आहा. थंय एक आमचो एक नाला आहा तेका रिटेनिंग वॉल जे पार्किंगची समस्या ती करपाक लागून अशी खुबशीं कामां ह्या वाठारांत चालूच आहा. फुटसाल केले ते भुरगे आमचे बरे खेळटा. आमदारान आमचे पंचायत घर हॉल हे सगळें करून दिल्लें आहा आनी पेवर खंय खंय घातलेले आहा. सगळीकडे लोक खुश आहा कित्याक लोक दोळ्यांनी आपले डेव्हलपमेंट पळयता. डेव्हलपमेंट मेन लोकांक तेंचे कितें मत वाया वचोंक फावना आनी आमी तांकां जे मॅनिफेस्टोन आमी सांगता बाबा हे करतले आमी आमच्या उतराक रावता आमचेर तेका लागून लोक विश्वास थेयता आनी परत परत निवडून हाडटा. बाब झेडपी असलो कशें जालें काम कितें कामां घेतली गेले 2.5 वर्सां म्हाका ह्या आमच्या लोकांच्या सपोर्टान लोकांचो आशिर्वाद गावलो, आमच्या आमदाराचो सपोर्ट गावलो, आमचे पंचपिलेन पंचायत मागीर सांगोड्डा पंचायत जावं नेरूल पंचायत रेजमागूज पंचायत हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट गावलो. हेंच्या सपोर्टान म्हाका भरपूर अशी 4 पंचायतींक भरपूर अशी कामां करपाक म्हाका मेळ्ळी. हे म्हाजें रिपोर्ट कार्ड आसा आनी ह्या रिपोर्ट कार्डाचेर सगळी जी कामां हांवें केल्ली आसा पळय तितली कामां हेजेर आसा. फक्त 2.5 वर्सान केल्ली आसा ही सगळी कामां. हांगासर खुबशे 5, 7, 7.5 वर्सां सुद्दां हांगासर झेडपी जावन गेले पूण जे हांवें 2.5 वर्सान कामां केल्या पळय तेंचे कडेन इतलीं वर्सां जावंक ना कामां करपाक. पूण हांगासर येवन आमचेर फक्त टिका करपाची कामां चालू दवरलेलीं आसा. आपणें कितें केलें हें लोकां फुड्यान दाखोवपाक जाय. आमी कितें केलां पळय हें आमचें रिपोर्ट कार्ड हे आमी फुड्यान दवरलेलो आसा फक्त 2.5 वर्साचो. हेजेर हे घालप म्हणजे फोटिंगपणां न्हू हे लोक पळयता आनी लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आमी कितें कामां केल्या पळय ती त्या खातीरूच आमी रिपोर्ट कार्ड केल्ल्या. आमी फोट मारूंक शकना पूण कोण कोण म्हणटा कितें फोटिंगपणांनी आमी रिपोर्ट कार्ड केलो अशें सगळे थोडे ते हांवें आयकलां म्हणटा फोटिंगपणांनी आमी रिपोर्ट कार्ड केला. पूण हे फोटिंगाय खरें हे लोक जाणा. ही गेल्या म्हाका 2.5 वर्सांक भरपूर अशी कामां गावली. हितून आमचो आमदाराचो सपोर्ट आमचो पंचायतीचो सपोर्ट सगळे पंचायतीन भरपूर कामां गावली. म्हणटात झेडपी पावर्स आसना हितून तूं म्हणटा इतली कामां घेतली कितले फायनान्शियल अशें हे आसतात सारकें तुजें झेडपीक पावर आसना अशें खूब आसा पूण मनशाचें तर तोंड बरें आसत न्हू मनशाची काम करपाची तुजी इच्छा जर आसत न्हू कितेंय करूंक जाता. आमकां फंड खरेंच कमी आसा पूण जे आमच्या जिल्हा पंचायतीन जे ऑफिसर आसले त्यांच्या सपोर्टान भरपूर अशी म्हाका कामां करपाक गावली ह्या हितून. कित्याक मनशाक काम करपाचे एक विचार बरे आसपाक जाय, काम करपाचे विचार बरे आसपाक जाय, जे विजन आसता पळय ते विजन बरें आसपाक जाय. हे विजन जर काम करपाचें बरें आसा जाल्यार कितेंय करूंक जाता. ही त्यांच्या सपोर्टान सगळ्यांच्या सपोर्टान माझी इतली कामां जाल्ली आसा. हे आमी फोटिंगपणान रिपोर्ट कार्ड करूंक शकना. हय आनी हेच हे धरून गेले 2.5 वर्सां म्हाका गावली. हे धरून
फुडले तिकेट म्हाकाच अशी आमच्या कोणाक तरी गावची अशें ते आमच्या गव्हर्मेंटाक दिसले. आमचो अध्यक्ष आसा दामू नायक, आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो MLA यांका सगळ्यांक दिसले की म्हाका गेली 2.5 वर्सात गावली फुडले टर्म गावचो अशें तांकां दिसले, म्हणून रेशमाक ही तिकेट दिल्ली आसा. आणि डेफिनेटली जी फुडली कामां आसा पळय ती सुद्दां आमी त्याच जी गती आतां आसली तेच गतीन फुडली सुद्दां आमी कामां करतले. केदार बाबा, फाटल्या तुजे खुबशी टिका जाता. फाटल्या इलेक्शन तूं काँग्रेसीचेर लढलो, परत आता हे इलेक्शनान तूं बीजेपीचेर. तुका इज इट लायक अ कर्टन रेजर फॉर 2027? ना ना, जस्ट करेक्ट यू. आमचे जेन्ना आमी क्रॉस ओव्हर केल्ले तेच्या मागीर आमकां ZP इलेक्शन आयिल्लें आणि तेन्ना आमी संदीप जो जिखला ते जावन इलेक्शन जाल्लेले आणि ते जावन आमी लोकांकडे गेल्लेले आणि तेन्ना आमकां लोकांनी सपोर्ट केल्लो आणि तेन्ना आमकां लोकांनी जो वोट तेन्ना दिल्लो 1 सायडेड आमी ऑलमोस्ट तेन्ना म्हाका दिसता 70-75% वोट काडलेले आणि आमी जवळ 5-6 हजार वोट काडले आणि सेकंडाचेर कोण आसलेलो तो 1200 कितें आशिल्लो आणि हे काँग्रेस जे आशिल्ले ते 500चेर आशिल्ले. मी रिझल्ट मुद्दाम काडून. सो दिस इज नॉट अ कर्टन रेजर. तेन्ना कितें आशिल्लें ते ऑलरेडी इलेक्शन जाल्लेलें म्हणजे आता इलेक्शन खूप लागीं हा. ना डेफिनेट हांव तुका कितें म्हणटा, तूं म्हाका म्हणटा ZP जर हें आतां जर तूं उलयता जाल्यार तेन्ना ऑलरेडी एक ZP जाला म्हणटा आणि आमी इलेक्शन ते जिखलेले आसा. आता हे सेकंड आनी एक इलेक्शन आसा. आता परतून आमचे म्हणजे तुमी जर म्हणटा तशें रिझल्ट येतलो तेन्ना आमकां कळटलें कितें आहा पळय. सो रिझल्टाचे जावन मी अनेकदा म्हाका क्वेश्चन थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. अनेक तुमकां अनेकदा म्हणजे करेक्ट करता, जेन्ना पार्टीन तिकेट दिलेली सगळो सर्वे करून दिला आणि सर्वे करून आमच्या हितून परतो संदीपान जे काम केला तेन्ना तितले वोटिंग पडलेलीच आमकां 1 सायडेड म्हणटा तशी. आतां परतून सर्वे करून जे आनी आमचे कडेन स्ट्रॉंग एक बेज आसा की इतली कामां आमी लोकांची केलेली आसा. एव्हरी विलेजीन वचात बूक जर पळय जाल्यार एव्हरी विलेजीन 6-7 व्हडली कामां जालेली आसा. तितून बारीक कामां कांय ना. 1 लाख रुपयाचे 2 लाख रुपयाचे अशें कांय ना. व्हडली सगळी कामां आसा पळय ती आमी हेचेर घातलेली आसा. सो आमकां म्हणजे एव्हरी हितून आमी वेलकम जाता कित्याक आमी स्ट्रॉंगली कामां केलेली आसा. म्हणजे एक पंचायतीन 5-5, 6-6 अशी कामां जाल्लेली आसा आणि ते घेवन आमी लोकां कडेन गेलेले आसा. आतां अजयन सांगले तशें जेन्ना GTDCचो व्हायस चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना 20 करोडाचो आमी सँक्शन केलेलो आसा. तेजें काम आतां हें जावन प्लिंथ लेवलाचेर पावला. सो हे पयलीं कोणें करूंक नाशिल्लें. सो कोणाक परतो तेच म्हणटा की कोणाक तूं दिसना तेका तूं कितें सांगूंक शकतलो आनी. सो सगळीं कामां एकदां आमचो टायम येतलो तेन्ना आमचे रिपोर्ट कार्ड घेवन आमी फुडें येतले. एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता. हेज्या पयलीं टीम वर्क म्हणून काम करिनाशिल्ले आणि आतां संदीपान सांगला जर तुज्या मनान विलिंगनस आसता, देर इज अ विल देर इज अ वे. जे विलिंगन जेन्ना आसता, जीत जेन्ना तुका कामां करपाची आसता ती आमी कंटिन्युअसली आमी सगळे आमी येवन आपलें हें काम करूंक ना, तें काम करूंक ना, अशें करूंक ना, तशें करूंक ना म्हणून आमी प्रेसाच्या फुडल्यान येवन हें करनात. आमी जी कामां आमच्या फुडल्यान आयल्या ही आमी करून दाखयल्ली आसा. आयज मॅक्सिमम रोड आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हॉट मिक्सिंग जाल्या. मॅक्सिमम आमच्या अंडरग्राउंड केबलिंग आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लेलें आसा. 15 MLD प्लांट जो उदकाचो इशू आहा परमनंटली रूट कॉज कितें आसा जाल्यार आमकां प्लांट जाय आशिल्लो हो आमी केलेलो आसा. 333 crores म्हणून सबस्टेशन आयिल्लें आसा. सो ही सगळी कामां लोकांच्या फुडल्यान हाडटा. 20 करोड म्हणून आमी आमचें हें केलेलें आसा, हॉल घेतलेलो आसा. ग्रीन पार्का कडेन जे बुडटाले थंय 50 करोड पास करून थंयचे आतां ते काम चालू आसा. थंयचे जे रोड आसा हे रोड रेजिंग हांगा आमी 7 करोड आनी 6 करोड 13 करोड थंय पास करून हाडलेले आसा. आमी पंचायत घर आमचे पिलेन घेतलेले आसा. पंचायत घर रेस मागूस बांदलेले आसा. सांगोळडा पंचायत घराचें काम चालू आसा. सालेगांव तो तुज्या गांवांतलो थंय 4.5 कोटी पास करून आमी त्या TCPक फायल केल्या. सालेगांवचें घर कंप्लीट केलेलें आसा. सो ही सगळी कामां आसा, ही केन्ना जावंक नाशिल्ली कामां आनी हांव आतांच म्हणना की हांवें कितें व्हडलें केलें, कित्याक अजून आनी 1 वर्स भर आसा आमकां. त्या 1 वर्स भरांनी आमी टीम वर्क म्हणून, हांव परतून सांगता टीम वर्क म्हणून विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ आमचे कार्यकर्ता, आमचे युवा सगळे आसा. एवरी मिटींग जेन्ना जाता तुमी ते मिटिंगेक पळयलो आसतलें. ते कोणाक खबर ना जाल्यार म्हाजो हें आसा फेसबूक पेज, तेजेर गेले जाल्यार खंयचे मिटिंगेक कितले लोक आसता ते तुमकां पळोवंक मेळटले. सो तेजे वयल्यान कळटा की आमकां लोकांचो कसो सपोर्ट आसा तो. सो हांव इतलेंच सांगता की आमी काम केल्लेले मनीस, आमी टीम वर्क केलेलो मनीस, लोकांक लागून काम केलेले मनीस. सो जो रिजल्ट आसा तो म्हाका दिसता लोक कितें ते दाखयतले. तर आमच्या फावरान आमी जर खरेंच काम केलां आमच्या फावरान येतलो, जर काम करूंक ना जाल्यार आमच्या एगेन्स्ट येतलो. सो आमी अनेकदा रिजल्ट जावन अनेकदा आमी सूरज बाब मेळुया. देव बरें करूं.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.